मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स आणि ते दोन प्रोग्राम हांगासर लॉन्च केला. इंडियन रोड शो ऑन द ट्रेंच ऑफ ऑप्शनिंग आणि इंडियन ट्रेंच ऑफ ऑप्शनिंग ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ द लायसन्स लॉ. ह्या दोन्ही प्रोग्रामा खातीर मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स हाचे खूप खूप अभिनंदन करता की हातूंतल्यान दोन गजाली जातल्यो. एक म्हणजे क्रिटिकल मिनरल्स जे आसा पळय हाज्या खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिरियस. आणि दुसरें एक्सप्लोरेशनान प्रायव्हेट सेक्टर हांकां इन्वॉल्व करप. म्हणजे तातूंत इंडियातले वेगवेगळे एक्सप्लोरेशन करपा खातीर खूप मोठ्या प्रमाणात प्रायव्हेट सेक्टराची मदत. दुसरी गोंय सरकारच्या टोटल मायन्स डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू मायन्स मिनिस्टर टोटल ऑल टुगेदर आतापर्यंत आम्ही 12 ब्लॉक ऑप्शन करपाक शकतो. तर ऑलमोस्ट 9 ब्लॉक जे बेगला तरी सुरू जातले. 2-3 फक्त जे मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ मायन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडे आसतले ते बी तेंच्यांनी एक्सपर्टायज करपाचे तांच्यांनी दिल्यात. म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करीत जाल्यार 2025च्या पिरियडान बऱ्यापैकी मायनिंग एक मोठ्या प्रमाणात उबी जाता हाजी आस्त आसा. जी किशन रेड्डीजी हांचे धन्यवाद म्हणटा कारण त्यांनी एक म्हणजे हो ड्युअल कार्यक्रम गोंयांत ऑर्गनायज केला आणि तितलो मायनिंगाचो रिव्ह्यू घेऊन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडे आमचे अडकले बाकीचे नुसते ते रिझॉल्व करपाक आमकां मदत जाली. म्हणजे मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता की ह्या पद्धतीचे एक्सप्लोरेशनल प्रायव्हेट सेक्टर इन्वॉल्व करप. आणि रोड शो ऑन द क्रिटिकल मिनरल त्यांच्यानी लॉन्च केला. डिफरंट कंट्रीज क्रिटिकल मिनरल हे इन डिफरंट सेक्टर हातूंतल्यान त्याचा उपयोग खूप मोठ्या प्रमाणात जातलो. दिस विल बी द फॉरवर्ड थिंकिंग म्हणपाक काय हरकत ना. मोदीजी जी खूप अभिनंदन.